गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. हॅलो, गुड मॉर्निंग. कितले झाले रे टाइम? 11:12 झाली. तर तुमका आता क्वेश्चन बी माइंडान पडलेलं आसपास ना. तुम्ही आता यूज टू जाले असले की सदांच खंय ना खंय वचत रावता अशें म्हणून, आणि साडी बी न्हेसल्या हेजेर तुमकां कळ्ळें आसतलें की खंय तरी देवळानूच वता म्हणून. तर हय आमी आयज वता फातर्पिया. जशें की तुमकां सांगले पैकी म्हाज्यो श्रावण म्हयन्याच्यो होटी आसता दिवपाच्यो, सो त्योच घेवन आयज आमी वता फातर्पिया. दोन्ही देवळान, वयल्या देवळान आनी सकयल्या देवळान होटी भरता. सो थंयच वता आता होटी दिवपा लागून. सकाळ फुडें आता कितल्यांक भायर सरलेली रे आमी? 10:30 सुमार, 10:30 सव्वा 10 सुमार भायर सरलेली. आणि एक सांगपाची गोष्ट म्हटल्यार की पावस लागला कालच्यान परत. काल तुमकां दाखयल्लो पळय हांवें, कालच्या व्हिडिओन तुम्ही पळयला आसतलें की काल सांजचो पावस झडपा लागलेलो. रातभर पावस पडला, सकाळच्यान पावस, सगळं बेजार येयलो, चिप 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 चिप. आणि बेजार ना, चड लायट ना म्हणून बेजार येयलो. राती लायट गेल्ली आमगेली 10:30 सुमार. अजून आमी घरांतल्यान भायर सरली तेन्ना बी लायट येवकूच ना. ते हे डीम येता परत वता, मातशें डीम येता परत वता. कित्याक लागून खबर? पावस बी इतलो, कितें वारो बिरो मारून पडूं ना की झाडां पडून वायर बियरी तुटले आसतले म्हणपाक. पण ते लायटीचे आमच्या सदांचे असते आणि काय उलोवन आनी सांगून बी फायदो ना. सकाळी न्हावून अशें सामकें स्वेटींग आनी जावं लागलें, साडी बी न्हेसपाक जायत ना, बेजार येयलो सारको. फक्त साडी न्हेसला आणि हांव कारीन येवन रेडी जाल्ला. केस उगोवप, लिपस्टीक लाय, हे लाय, सगळें कारीन. केस सुद्दां उगिनासतना भायर सरलेले, इतलो बेजार येवपा लागलो. हो, आनी पळय हेका आमी म्हटलें बेगीन बेगीन भायर सर, जायना म्हणून म्हाज्यान. आनी कारीन येवन भायर सरला. आमकां भायर सरले की गेट पडटात न्ही आमची, रेल्वे गेट खबर आशिल्ली. आनी तशेंच जालें, रेल्वे गेट पडलेली. सो थंय येवन रेडी जाले. सो आता भायर सरल्या, वाटेर आसा करमल घाटार वता. फाटल्यान जायो बी घेतल्या देवाक. हांगसर आमच्या हांगासर जायो भरपूर न्ही. हजार कळ्याचे हे घेतल्या, कितें म्हणटात तांकां? कळे. 1000 कळ्याची हे येता न्ही, माळ टायप, ती तशी घेतल्या. 2 घेतल्या फाती. हय, त्यो घेतल्या 2. सो आनी वता आसतना मागीर मातशें करमल घाटार गणपती आसा न्ही, थंय पांय पडपाक बी जाय. ते आतां वता आसतना अशें हे सायडीच्यान गाडयो थांबोवपाक मेळना न्ही, ह्या सायडीच्यान ती सायडीच्यान मातशें रावूंक मेळटा म्हणून वता आसतना या म्हणलें मागीर. आणि इतली लायटी लागून इतली गडबड जाली जाणा, हांव अर्दान सगळें हुटीचें सामान सोडूनच येयलें घरा कडेन. म्हणल्यार कांकणां, तेला पॅकेट सगळें विसरोनूच येयलें. आतां मार्केटान घेवपा जाय. काणकोण पावतकीर याद जाली की अरे हांव विसरलें अशें म्हणून. कांकणां बिकणां हाडून दवरलेलीं हांवें सगळें देवाक. श्रावण म्हयन्याक हांव तशेंच करता. म्हाका कांकणां घेता पळय न्हू, तेन्नाच देवाक बी होटीचेर कांकणां घेता सोमतीच, आनी मागीर देवाली देवाक काडून दवरता आनी हांव मागेली घालता. विसरूनच येयलें घरा कडेन. आतां घेता वाटेर, म्हणल्यार थंय फुलां मेळटा तेंचे कडेन मेळटलीं न्हू, थंय घेतलें. आनी तेला पॅकेट वाटेर खंय बाजाराक घेतलें पळय, तें आनी घेवपाक जाय. आयज रानू बी कांय ना, हे लायटी भोंवणाक. गॅसार उदक तापोवन न्हाता म्हणल्यारच आनी टायम. पयलीं कितें जालें, गिजर ऑन केलें न्हावलें, टायम लागनाशिल्लो. आतां गॅसार तें उदक तापयता आनी म्हाका माथ्यार बी न्हावपाचें आशिल्लें, आयज होटी भरता न्ही म्हणून. टायम जालो तितूनच, रांदपाक बी कांयच मेळना. वयल्यान आमगेर आयज नॉन व्हेज आनी व्हेज 2 टायपाचें जेवण. पळोवया कशें कितें जाता तें. चला तर या पयलीं सद्याक पावले की देवळान मागीर मेळटा तुमकां. पळयता कशें कितें शूट करपाक मेळटा तें. कितें श्रावण म्हयनो, तितून भितर आयज थर्सडे बीन मे बी गर्दी आसपाक शकता. गर्दी आसता जाल्यार चड कांय शूट करपाना, गर्दी ना जाल्यार मातशें शूट करतलें. भायर पळय ग्रीनरी, काय बरी शेत रायलां. बरें येल्लो जावपा लागलें शेत. चला मेळया मागीर. हेका धाडला हांवें शॉपाचेर तेला पॅकेटांनी घेवपाक. एक्चुली हाडून दवरलेली घरा कडेन थोडी न्ही, म्हळ्यार अशें करून होटीक बी जाय पडटा न्ही अशें म्हणून. बट विसरोन येयलें गडबडीक. लायट ना आनी सगळी गडबड जाली म्हाजी बीन. आनी एक्चुली हांव कितें करतालें की पयले दिसा सगळें अशें करून लागीं करून तयारी करून दवरतालें, मागीर सकाळ फुडें गडबड जाता न्ही खंय वचपाक अशें म्हणून. बट काल नॉनव्हेज बी खाला अशें म्हटलें आनी हात लायले ना. अशें नॉनव्हेज बी खावन देवाची अशी तयारी करप सारकें जायना न्ही अशें म्हणून. आनी सकाळी बी गडबड जाली सगळी, उठपूय लेट जालें. रातभर लायट ना, न्हीद बी पडूं ना. बारीक पावस पडटालो एक्चुली, पण गरमी जाताली, न्हीद बी सारकी जावना. उठप बी लेट जालें. 7:30 उठलें
एक्चुअली लेट म्हणना अशें बट 7:30 उठल्या. हो गडबड जाली सगळी. आतां ताका म्हटलें थंय शॉपार पळय अशें म्हणून. कांकणां थंय घेता, कांकणां हांगा आनी खंय मार्केटां मेळटलें आनी ताका आनी खंय कळटा. परत साडी न्हेसून देंव चड बी बेजार येता. गाडयेचो चिकोल लागता सगळो साडयेक. पावस पडला न्ही आतां, सगळो रेबो लागता मागीर गाडयेचो. ताका लागून म्हटलें तेलाची पॅकेट घे तूं, हांव कांकणां मागीर थंय घेता अशें म्हणून. थंय तेल मेळत ना मेळत न्ही म्हणून. कितें घेवन येवपा लागला पळोवया कितें हाडलें तें. मेळ्ळें रे. आमी न्ही हांगा सकयल्ल्या देवळा कडेन आशिल्लीं. देवळान पांया पडली, ओटी बी दिली आनी आतां ह्या देवळान येयल्या. बरें दिसता पळय देवूळ. आतां पावसाक लागून न्ही अशें करून धांपून दवरलां आनी ओड दिसना. देवूळ काय बरें दिसता. मस्त. तर जालें आमचें दर्शन बी. आतां वयल्या देवळान वचपाक जाय. वत ना बट हें खूब आसा, ह्युमिडिटी भरपूर आसा, गरमी जाता. गाडयेंतल्यान भायर सरलें न्हू सामको असो घाम देंवपाक लागता. पावस सकाळी पडला त्या भशेन आनी गरमी जावपाची न्ही म्हळ्यार गरमी थोडी जायना, रावपाक जायना. हो पळयलो. सो चलात या भितर. नंदी पळय केदो व्हडलो. नंदी कितलो व्हडलो पळय. ह्या देवळान जाली आमची ओटी बी भरून. आता त्या देवळान वयता म्हणल्यार वयल्या देवळान, ह्या देवळान आनी त्या देवळान. मात तेगे सेन्स कळुना. तो म्हणटा व्हिडिओ काडनाका, फोटो काड म्हणटा. ते सकयल्या देवळान आमी गेल्लो न्ही. सेन्स कितें सांग. काडना जाल्यार कांयच काडप ना. ना फोटो काडप ना, ना व्हिडिओ काडप ना. सिंपल. तो भट सांगता विचारल्यार हे खंय फोटो काडपा अलाव खंय, व्हिडिओ काडपा अलाव ना खंय. म्हाका लॉजीक कळुना हितून की कित्याक लागून फोटो काडपा अलाव ना जाल्यार दोनी ना न्ही. आसा जाल्यार दोनी आसा. बट तो म्हणपा लागलो ना फोटो काडपा अलाव आसा, व्हिडिओ काडपा अलाव ना अशें म्हणून. भटा कडेन बेन कोण आर्ग्यू. आमी काय म्हणून ना, विचारलें तेणें सांगलें, आमी उगी रावलो. मागीर आयली आमी आनी वता आसतना देवळान म्हाका म्हाजे एक सबस्क्रायबर मेळ्ळें, प्रिया नायक. सो फर्स्ट टायम अशें कोणा वांगडा फोटो बी काडला न्ही रे, नाल्यार उलोवप करप आनी ओके बाय अशें जातालें. आतां फर्स्ट टायम फोटो बी काडला. हांगासर दाखयता तुमकां, फोटो लायता. ते बी सावड्डेचेच खंय. आनी पयलींच्यान म्हाजे खबर आसा म्हाका प्रिया नायक म्हणून खूब पयलींच्यान कमेंट बी करताले. सो खूब पयलींच्यान म्हळ्यार जेन्ना हांवें युट्यूब स्टार्ट केल्ली पळय, युट्यूब जर्नी 1.5 वर्स पयलीं, 1.5 न्ही 6 वर्स पयलीं, तेन्नासान म्हाजे सबस्क्रायबर, तेन्नासान म्हाजे व्ह्युवर्स काय बरें दिसलें अशें मेळून. आनी आमच्या ते सायडीच्याच न्ही आनी चड बरें दिसलें. आतां ह्या देवळान येयला खंय ते पळोवया मेळ्ळें. खबरी मारला. चल पावली आमी देवळान. हांगा पावली देवळान. पावस येवच्या पयलीं देवळान वचून येता आमी न्ही रे. पावस येयले की साडी न्हेसून जायना. चलात तरी या. कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन बरें आसा.
हांग दवर येते तर हां थंय जोडवी दवरले ना हांगा दवरता न्ही आठ बी मेळा बऱ्या पडटा दवरुपा बरें जाता थंय ते पाट बी ना सो ही म्हाजी ऊट हांगासर कांकणां उजवाती तांदूळ नाल्ल पानाविळो 5 केळी पयशे तेला पाकीट जोडवे कापड सगळे ब्लावज पीस म्हणल्यार खण सो ऊटी बरें ना विनय अक्षरा विनय नाही अक्षरा विनय नाही सगळी करताय वार्षिक वटी काम करून घे शी कुटुंबा रक्षण कर घरात सुख शांती समाधान जालें आमचें दर्शन होटी बी भरून आनी बरें होटी बी भरपाक मेळ्ळी सारकी बरें दिसता मना सॅटिस्फॅक्शन म्हटल्यार एक अशें बरी सारकी होटी बी भरपाक मेळ्ळी बरें दिसतालें वर्साक एकदां आमी होटी भरता सारकें भरपाक मेळ्ळें बरें जाता सो ही बारीक बारीक जी सायडीन देवळां आसा पळय न्हू ते पांय पडून घेवया म्हटलें तुमी बीन घेया दर्शन हे पळयात देवूळ हांगासर आनी आमचें लग्न न्ही हें पळय ह्या हॉलान जाल्लें हांगासर वयर इतलो व्हडलो हॉल कितली दारां आनी कितली विंडो रे न्ही वयलो शांतादुर्गा कुंकळ्ळेकरीण प्रसन्न संस्थान ह्या हॉलान जाल्लें आमचें लग्न एक्चुली आमी पयलीं न्ही ह्या सायडीन हो बूक केल्लो हांगा हो सकयल्लो मागीर तो ल्हान जाता तो कितलो 500 लोकांचो न्ही रे अशें म्हणून आमी तो कॅन्सल केलो आनी मागीर हो केलो 1,500 आतां वता आमी घरा न्ही घरा वयचे पयलीं आमी हांगा वयतली करमल घाटार जो गणपती आसा पळय न्ही त्या गणपतीक थंय पांय पडपाक वतली म्हळ्यार मंगळाराक इतली म्हणल्यार पावत ना मंगळाराक सो म्हटलें आतांच अशें म्हणून पयलीं हो हांगासर काणकोण शॉपार आसतालो न्ही तेन्ना येतालो जेवपाक बी येतालो मंगळाराक आतां जायना लग्न जावन आमी जेवपाक बी पावलो हो बी पावलो न्ही रे पयलीं तो शॉपार आसतालो डायरेक्ट येवपाक मेळटालो आतां ना न्ही कामाक केलो हा घरा कडेनच म्हणून जेवपाक घरा कडेन गेलो तसो आनी येवप बसून कितें कामा निमतानूच जाता आनी हेंच न्ही ही देवळां चल त्या देवळां चल सो ताका लागून म्हटलें चल आयज ब्रेस्तार बी आसा न्ही देवूळ तर ओपन आसताच म्हळ्यार तें देवूळ म्हटल्यार झाड न्ही रे तें पूण अशी झाडाक गणपती जालो न्ही तो प्रकट जाल्लो गणपती तो खूब जाणांक खबर आसतलें आतां थंय वतली पांयां बी पडटली आनी दाखयता तुमकां गणपती खूब जाणांनी पळयल्लो आसचो ना आनी खूब जाणांनी पळयलो आसतलो बट खूब तेंप बी जालो आसतलो सो पळोवन घेया आतां तुमी दाखयता तुमकां हांव थंय पावलें की फोनार फोन वाजता म्हागेलो हो फोन म्हागेलो तो फोन अननोन नंबर दिरे हाड पळयता कोण पळयता चल मागीर मेळटा तुमकां लोक घालता न्ही आंगोणेच्यो पण कितलो व्हडलो हार घातलो पळय न्ही जायो घेतलेल्यो आमी हांगा दिवपाक गणपतीक सो त्यो बी दिल्यो
आणि पाया बी पडून येयली. मंगळाराक जेवण असता पण पावत ना जेवपाक. आणि फुलकारा बी बसता. एक बरें जालें की भट बी मेळ्ळो आमकां न्ही रे. श्रावणाक डेली आसता दिसता न्ही, पुजो करपा येयल्ले दिसता. भट बी मेळ्ळो. बरें जालें. सोमते जायो बी तेणें देवा आंगार घातल्यो. बरें दिसता. अशें करून देवाक जेन्ना आमी फुलां जो कितें व्हरता पळय न्ही, सो ते देवा आंगार पडले न्ही, बरें दिसता. मनाक बी बरें अशें सॅटिस्फॅक्शन आनी एक अशें हें जाता, उमेद जाता की हय हांवें व्हेल्लें देवान घेतलें अशें म्हणून. नाल्यार थोड्या देवळांनी व्हरता अशेंच उडयता, पळोवपाक बी बरें दिसना, मनाक अशें हें जायना. बट अशें करून देवाक बी घातलें देवा आंगार, म्हाका जाल्यार खूब बरें दिसता. सो आमी आतां जायो व्हेल्ल्यो. थंय बीन फातर्प्या बी दोनी देवळान जायो आनी हांगा बी जायोच घेतलेल्यो. आतां आमच्या हे सायडीच्यान जायाचो सिजन न्ही, तुमकां तर सगळ्याक खबर आहा. काणकोण जायो भरपूर त्यो, ताका लागून आमी श्रावणाक बी खंय वता तेन्ना जायोच व्हरता. अश्यो फुलाची बेश्टी फाती बिती घेयना. गुड इवनिंग. सांजची न्ही आतां 4:45 जाली आनी तुमी म्हणटले आतांच घरा कडेन पावला काय म्हणून. तर ना, उदो दनपारां आयिल्ली घरा कडेन येवन रांदून जेयता बी म्हळ्यार टायम जाले. तुमकां जशें की सांगले पैकी हांव रांदून वचून आशिल्लें, सो ताका लागून येवन रांदता बिता म्हळ्यार टायम जालो. लेट जालो न्ही पयलींच पावपाक, सो ताका लागून मागीर रांदपाक बी टायम जालो, जेवपाक बी टायम जालो. हो गेलो एका काम आशिल्लें, सो ताका लागून हो गेला आपल्या कामाक. जेवलो बिवलो आनी गेलो. सो हांवें म्हाजे बाकीचें जें कितें आसा पळय तें काम केलें आनी म्हटलें व्हिडियोज आसा पळय ते कंटिन्यू करून घेवया म्हणून. आनी येता आसतना न्ही वाटेर आमी तवशीं आनी एक सरप्रायझींग थींग हाडला तुमच्या खातीर, दाखयता. लायट गेली दिसता. आमच्या हांगासर हीच भानगड, रानवटाचो हिशोब दाखयता तुमकां. सो हे पळय, हांवें न्ही तवशी घेतली वाटेर. ही पळयात 100 रुपयाची तवशी. आतां न्ही नवीच न्ही स्टार्टींग असो, सो मातशी म्हारग मेळटा. बट अशें म्हणपाचें ना की आतां म्हारग मागीर सवाय जातली म्हणून. आतां चवथी कडेन न्ही आनी म्हारग जातली, चवथीक बीन. सो ही तेणें न्ही 4 घातलेली, 100 रुपयाक 4 अशें म्हणून. ते करमल खाटार बीन ती घेवन बसता पळय. सो आनी न्ही बरी फ्रेश अशी आसा. देठाक पयल्यार कळटलें तुमकां कितली फ्रेश आसा पळयात. बरी तन्नी बीन अशी. ही 100 रुपयाक 4 घातलेली. हांवें गाडयेंतल्यान देवना, हेणें गाडी सायडींतल्यान हो देंवन गेल्लो. 100 रुपयाक 4 म्हणपा लागलो. आनी हांवें म्हटलें 4 आनी दिवची ना तर तूं काय म्हणून. ताणें मागीर हें एक घातलें. अशें करून न्ही म्हणल्यार रस्त्या सायडींचे आमचे स्ट्रीट वेंडर्स बसता पळय तेंचे कडेन चड बार्गेनींग बी करना हांव. जे कितें ते रेट सांगता पळय त्या रेटीक घेतात. जस्ट हांवें ताका म्हटलें 4च आनी दिवचें ना काय म्हणून. सो ताणें हें एक दिलें. तरी ती 100 रुपयाची 5 तवशी बरी आसा. आतां हो म्हणल्यार वचपाच्या गडबडीन आशिल्लो न्ही, सो ताका लागून हाका याद ना ती, नाजाल्यार हो मागता आशिल्लो कट करून दी म्हणून. वचपाच्या गडबडीन उरलो. आनी हें पळयात हें हाडलां. आतां हें पळोवन तुमकां कळ्ळें की हांव कितें घेवन येयलां तें. सो अळमी आयल्या परत बाजारान. वत पडला न्ही फाटल्या दिसान, कालच्यान म्हणून परत पावस स्टार्ट जाला. बट वत पडलेलें न्ही, अळमी येयल्या. परचे खेपी ती नागपंचमीक जावं तेज्या पयलीं येता पळय तेन्ना आमी खावूं नाशिल्लीं, मेळूच नाशिल्लीं आमकां. सो आतां हाडल्या 500 रुपयांक ही. सो म्हटल्यार 500 सिजनल न्ही, वर्साक एकदां मेळटा. खावपाक जाय 500 जावं 1000 अशें म्हणून घेवया म्हण. 30 आसा म्हणटाली, कळ्ळें. सो पळोवया आतां करपाक जाय म्हाका कितें जालां. सो ही हांव करून घेतलें. आतां खूब आशिल्ली तेंचे कडेन भाजी बीन, हांवें हाडूं ना कित्याक की आसा न्ही फ्रिजान भाजी बी खूब आसा. पयर हेणें हाडलेली संडेक, हांव वचून आशिल्लें संडे मार्केटाक, हो गेल्लो. सो तेन्ना हेणें हाडलेली खूब आसा. हेंचें हाडप बी खबर आसा न्ही तुमकां. हाड बरी मेळ्ळ्या तशी घेवन येयलो, ताका लागून हांवें आनी आयज गांवठी भाजी बी घेवना. आनी अशें कितें भाजयो बी हाडल्यो न्ही, लिफी वेजिटेबल म्हणटा कसल्यो अश्यो भाजयो हाडल्यो त्यो मागीर म्हाजेच नांवार. हेका खावपाक आवडना, बेजारता मागीर खावपाक. इतलीशी बी एक चमचो भर बी घेतलो, बाकी सगळी मागीर म्हाज्या नांवार. ताका लागून हांव चडशें न्ही खूब अशें हाडून बी स्टॉक करना, जाय तितल्योच हाडून दवरिता. आतां भेंडे आसा, काराती आसा, वालपापडी आसा. सो ती सोंपपाक नाका. आतां संडे येयलो, परत भाजी हाडपाची. आनी अशें करून आतां खंय देवळां हांगा थंगा वचत आसा. सो ते रांदपाक बी टायम मेळना म्हणटा ते भशेन आनी खावपाक बी टायम मेळना. आतां कितें कितें घरान काम आसताच न्ही, अशें म्हणून गडबड जाता सगळें. पळोवया. ताका लागून हांवें घेवना ती भाजयो. बऱ्यो आशिल्ल्यो तेंचे कडेन भाजयो गांवठी सारक्यो. आतां चवथ येतली न्हू, चवथीक जाय पडटल्यो. तर झाडांक न्ही म्हाका थोडेशें उदक घालपाक जाय. आनी मागीर न्ही जे हांवें मशरूम हाडल्या पळय न्हू ते करून घेवपाक जाय. आतां हाडल्या म्हणटा करपाक बी जाय न्ही.
तर हो म्हणपाक लागलो म्हाका तूं करून घे, सांजेक मेळटलें न्ही अशें म्हणून. आतां आमी दाळ केल्ली, दाळीन जेवली आयज. आनी हेका नुस्त्याचें हुमण आसलें, हांवें इल्लेशी दाळ लायली. इल्लीशी म्हळ्यार म्हाजी तुमकां खबर आसा ती म्हाजे कडेन कमी जायत ना, इतली जाता. सो तशीच दाळ लायली, ती इतलीशी आसा आतां तोपान काडून दवरल्या फ्रिजान, बारीक तोपलान काडून. ती मागीर पळोवया फाल्यांक पोरांक बीन केन्ना खावपाक मेळटली न्हू. सो आतां हांव मशरूम शागोती जे आसा पळय न्हू, जे आमी मशरुमाच्या तोंडाक म्हणटात, धबधबीत अशें जे करता पळय तशें कर. इल्लेशे दाटसर थोड्योश्यो आसा ते तुमी पळयल्या न्ही. एकूच हें हाडला हांवें पुडी 500 रुपयाची, 2 जाणांक आमकां कितले अशें म्हणून. आनी मशरूम जे आसा पळय ते खाता आसतना न्ही आमी खुबशे म्हणल्यार तेजे रुल्स जे आसा पळय ते फॉलो करता. आतां तुमी कशी खाता, तुमी कशी कितें करता म्हाका खबर ना, बट आमगेर न्ही जे आसा पळय न्हू पिरियड जाता तेन्ना आमी हे वायल्ड मशरूम जे आसा पळय न्हू ते खायना, चिकन तांतयां वांगडा बी खायना, आनी इवन फीश जे आसता पळय न्हू तेज्या वांगडा बी खायना. बट नॉनवेज आनी अळमी जी आसा पळय न्हू ती खायना एक वांगडा अशी. आनी पिरियड जाता तेन्ना बी खायना. अशें करून ती आमी न्ही अनवाळी अशी हें करता. म्हटल्यार अशें म्हणटा न्ही तिजे थोडेशे पोत जे आसता पळय ते धरपाक पडटा. पयलीं न्ही लोक हे खूब फॉलो करताले, आतांचे लोक तितले काय अशें घेवन बसना. बट आमी स्पेशली हांव तरी न्ही नॉनवेजा वांगडा अळमी खायना आनी पिरियड जाता तेन्नाय बी खायना. सो आतां आपआपले थिंकींग आसता न्ही ते, सो तशेंच ते आपल्याक कशें पडटा तशें करपाचें. आनी ती जी मशरुमाची डीश आयज हांव करतलें पळय न्हू तेजी रेसिपी शूट करतलें, बट आयच्या ह्या व्हिडिओनी तुमच्या वांगडा शेअर करचें ना, कित्याक की ऑलरेडी भायले बी शूट केल्ले आसा न्ही, देवळान बी केल्ले. ते व्हिडिओज आसा पळय तो खूब लॉंग जातलो. तेका लागून जी रेसिपी आसा पळय ती फाल्यांच्या व्हिडिओन हांव एटॅच करतलें, म्हळ्यार फाल्यांचो जो रुटीन व्हिडिओ शेअर करतलें पळय न्हू तितून हो रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती एटॅच करतलें. आनी तेन्नाच न्ही व्हिडिओज आसा पळय तो रेसिपीचो तुमच्या वांगडा शेअर करतलें, म्हळ्यारच तुमकां फाल्यांच्या व्हिडिओन रेसिपी जी आसा पळय न्हू अळम्याची ती पळोवपाक मेळटली. चलात तर पयलीं न्ही हांव हांगासर मातशें झाडांक थोडेशें उदक घालून घेता, कित्याक की भायर पावस पडला कांय प्रॉब्लम ना. वत आसा आतां बट रातभर आनी सकाळीं बी पावस पडलेलो, तेका लागून कांय प्रॉब्लम ना. भितरल्या झाडांक थोडेशें उदक घालून घेता. मागीर म्हटल्यार मागीरकच पडटा. थोडे कपडे जे आसा पळय ते सुकल्यात ते काडून दुसरे घालपाक जाय, आनी बेडशीट्स बी धुल्ली आसा ती घालपाक जाय. आनी हे काडून घेता, कपडे सुकले आसतले, 1-2 जीन्स आसा त्योच मातश्यो ओल्यो उरतल्यो. सो ते सगळें करून घेता. व्हिडिओ बी आयज हांगासरच एंड करता. आनी मेळटा तुमकां फाल्यां आनी एक नवो इंट्रस्टींग आनी रेसिपीचो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाकात हां. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. पावसान न्ही सामको काळोख केला ह्या सायडीच्यान. अशें न्ही हांगासर वत आसा बट ह्या सायडीच्यान असो पावसान काळोख केला. पळोवया पावस येता जाल्यार बरें जालें.